आतां कशें कित्याक लागून कारण लागून बेशी भायर गेलो तें म्हाका कांय खबर ना कित्याक रिजन कितें आनी तेंचे भितर दोगांचे भितर कितें जालां तें आमकां कांय खबर ना दिग्विजय सिंग आनी तो पूण आमी आमचे मुखार हें तेंगेलें कांय जालें ना पूण हें जावपाक जायनाशिल्लें कारण हे जे लोक जे वोट दितात हे आमकां 5 वर्सां खातीर वोटर वोट करतात आमकां निवडून हाडटात 5 वर्सां खातीर आनी ते 5 वर्सां पर्यंत आमी रावपाक जाय आनी कार्य करीत रावपाक जाय ऑपोजिशन ऑर रुलींग कोण तरी ऑपोजिशन आवडटा कोण तरी रुलींग आवडटा आनी कितले ते पडटा रुलींगाक आनी कितले ते ऑपोजिशन आवडटा हें सांगपाक येना कारण हे प्रत्येक आमदार जे आसा आमदाराचें आसा आतां सपोज हे सरकार आसा हे सरकार परफॉर्मन्स बरें जालें ना ह्या सरकाराची आतां जो नवीन सरकार जाला पर्रीकर गव्हर्मेंट तेजी परफॉर्मन्स बरी जाली ना जाल्यार मदीं कितें चेंज जावंक शकता सामकेंच अशें हें ना परफॉर्मन्साचें आसता सगळ्याचें म्हण ताका लागून कोणेच हेजें हें जावंक जायना अशें खेचून वचपाक जायना